माय येता तेन्ना गोंयकार सगळे पावसाचे वाट पळयतात। तशेंच पणजेकार आयज मे म्हयनो सुरू जाला आनी स्मार्ट सिटीची कामां केन्ना सोंपतलीं हाजी वाट पळोवपाक लागल्या। कारण सरकारान आमकां एक डेडलायन दिल्या की मे 31 पर्यंत स्मार्ट सिटीची कामां सोंपतलीं। पूण आमी हांगा आयल्या विमानतळ सर्कला कडेन आनी हांगा जर पळयत जाल्यार एक रस्त्याचें काम जवळ जवळ कंप्लीट जालां, पूण रस्त्याच्या सायडीनी दोनूय वटेन जी फुटपाथ आसा आनी बाकीची ड्रेनेज आनी बाकीची युटिलिटी सर्विसीस आसा त्यो अजून कांयच जावना। हांगा मेजर काम फाटल्यान तें पळयतले मेजर काम चालू आसा आनी हें काम आनी फुडल्या 25 दिसांक कंप्लीट जातलें काय कितें हें आमकां पळोवचें पडटलें। तशेंच आमी आतां फुडें वचून पळोवया की हांगा मोठ्या प्रमाणाचेर जोरान काम चालू आसा, पूण मेन रोड कंप्लीट जाला। हो रस्तो आसा तो विमानतळ सर्कल टू चर्ची कडेन वचपाचो, तो मेन रोड कंप्लीट जाला, पूण दोनूय बाजूनी काम जोरा प्रमाणाचें चालू आसा। खूब कामां आसा जावपाची। हो मेन रोड जाल्ल्यान सद्या लोक वाजेल्या आनी लोकांक इतले त्रास जावपाक लागल्या की आतां कोणूय खंयच्यानय काडटा। हो रस्तो अजून ओपन जावनाशिल्लो, पूण तरी आसतना मोटरसायकली गाडयो जाय तशी काडटा आनी वाट मेळटा थंयच्यान घुसयता। सो अशी परिस्थिती हांगा आसा की कामांय चालू आसा, शेवाळी चालू आसा, ट्रक येता आनी त्या भोंवळ्या भितर ह्यो गाडयो आनी बायक्स घुसता। सो इतली डेंजरस सिच्युएशन आसा की खंय एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा। तातूंत भितर धुल्ल तुमी पळयतले हांगा इतलो धुल्ल जाला की हायकोर्टान हाजी एक्चुली दखल घेवन स्मार्ट सिटी वाल्यांक खूब एक्चुली ताकीद दिल्ली की आतां जितलो धुल्ल कमी करा म्हणून, पूण खंयच धुल्ल कमी जालें तशें पडना। सगळ्याक मोठ्या प्रमाणाचेर धुल्ल चालू आसा आनी हांगा मोठ्या प्रमाणाचेर काम फुडें चालू आसा। आनी खंयचो रोड केन्ना फुडें ते सांगपाक जायना। आतां सडनली हो गोमंतका कडेन वता तो रोड तो आतां एक हांगा शेवाळे येवन ते फोडपाक प्रयत्न करता। ताचे भितर गाडयो येता आनी गाडयो खंयच्यानय घुसोवपाचो हें चालू आसा। एक वाट मेळटा ते घुसयता। हो आतां तो विमानतळ टू चर्ची कडेन चर्ची कडेन पावले आतां सांतिनेज आनी हांगा तशेंच काम चालू आसा पेवर्स घालपाचें। आनी त्या शिवाय रस्त्याचे सायडीन सगळें काम इनकम्प्लीट उरलां। एक सायड जाल्या फुटपाथ, दुसरी सायड फुटपाथ अजून जावपाचें आसा आनी सगळें मटेरियल हाडून उडयल्लें आसा। सो हाका कितलो वेळ लागत सांगपाक जायना, कारण फुटपाथ हांगा खणून तातूंत भितर सगळे बाकीचे युटिलिटी आनी बाकीचे सिस्टम घालपाचें आसा। आतां आमी सांतिनेज चर्चीच्या जंक्शना कडेन पावल्या आनी हें हांगा एक मेजर काम चालू आसा। फूल जंक्शन खणलां आनी तो अजून रस्तो जावना। सिवरेजीचें काम चालू आसा मदीं। सो हाका आनी पळयत जाल्यार हें इतलें बेगीन जातलें अशें दिसना। पावसा पयलीं जावपाची शक्यताच कमी। आतां आमी आयल्या सांतिनेज चर्चीच्या जंक्शनाचेर आनी ह्या जंक्शनाची परिस्थिती तुमी हांगा पळया। हांगा कंप्लीट कसलेंच काम जाल्लें ना। हांगा एक बस मेजर जस्ट फावंडेशन घातिल्लें आसा आनी हो कंप्लीट रस्त्याचें काम जावपाचें आसा। आनी हांगा इतलें कन्फ्युजन आसा कारण हे 3 रस्ते हांगा जॉयन जाता, जंक्शन आसा आनी हांगा फुडल्यान जो रोड येता तो मधुबन सर्कला कडच्यान त्या हांगा मदीं तांणी बॅरिकेड घातिल्लें ना आनी म्हणून गाडयो स्ट्रेट अवे भितर येता आनी हांगा परत टर्न घेवपाक कांय स्कोप ना। अशें इतलें कन्फ्युजन जाल्लें आसा। त्या शिवाय ही बिल्डींग जी आसा ही बिल्डींग इल्लिगल आसा अशें म्हणटात आनी ताजे खातीर ती आतां मोडपाच्या खातीर, कारण ती कंप्लिटली रस्त्याच्या मदोबर आसा आनी जो पर्यंत ही बिल्डींग कट जायना तो पर्यंत हो रस्तो फूल कंप्लीट जावची ना। सो हें एक काम पेंडींग उरलां आनी त्या शिवाय हें जंक्शनाचें काम जे रोड उरला आनी हांगच्यान जो रोड सुरू जाता तो काकुला मॉल पर्यंत ह्याची जर सामकें कंप्लीट मेजर काम आसा तर हो रोड टोटल खणून दवरला।
ताजें आतां सद्या सिवरेजीचें काम चालू आसा आनी ताजे नंतर फुडें तो रोड जावपाचो आसा, ताजे नंतर ते दोनी बाजूनी फुटपाथ जावपाचें आसा. सो हें काम आनी फुडले 1 म्हयनो जातलें हें कोणूच गॅरंटी दिवपाक शकपाना. सो डेफिनेटली हें काम आनी थोडे तेंप चलतलें, हातून दुबाव ना. आतां आमी वता सांतिनेज चर्च जंक्शना कडच्यान मधुबन सर्कला कडेन. हो रस्तो जवळ जवळ जाला, पूण परत हांगाय बीन सायडीची युटिलिटी एरिया आसा, त्या शिवाय फुटपाथ आसा, ती खंयच जाल्ली ना. सो ताजें काम चालू आसा. एक सायडीक थोडीशी फुटपाथ जाल्ली आसा, पूण दुसरे सायडीन फुटपाथाचें काम जोरान चालू आसा. हांगाय बीन धुल्लाची इतली लॉट येता आनी कंप्लीट धुल्लान ही एरिया भरिल्ली आसा. सो ह्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचो हांगा कसलोच परिणाम दिश्टी पडना. ते पळय हांगा ह्या सायडीन हें सगळें मेजर काम चलता आनी खंयच्याय क्षणाक आतां प्री मॉन्सून शावर्स आयले जाल्यार हाजी कितें परिस्थिती जातली ती सांगपाक जायना. आतां हांव आसा काकोला मॉल ते सांतिनेज चर्चीचे मदलो जो रस्तो आसा त्या रस्त्याचेर, आनी हांगा सामकें जोरान काम चालू आसा रस्त्याचें. आतां अर्दो रस्तो ऑलमोस्ट कॉन्क्रीट घालून जाला आनी फुडलो रस्त्याचें काम चालू आसा कॉन्क्रिटाचें अप टू सांतिनेज चर्चीच्या जंक्शना पर्यंत. सो हांगा दिश्टी पडटा पळय सगळें मेन म्हणजे सिवरेजीचें काम आतां हांगा लायन जाल्या आनी कॉन्क्रीट घालपाचें काम चालू आसा. सो हो रस्तो असो मेजर काम आसा हांगा, कारण जे पर्यंत हे कॉन्क्रीट घालपाक पयलीं टायम वतलो. त्या शिवाय ताचे दोनी वटेनी फुटपाथ आसा, बाकीची सिस्टम आसा करपाची. सो फाटलो 1 म्हयनो जावन गेलो हो रस्तो बंद आसा आनी गाडयांकूय इतलो प्रॉब्लेम जाता की गाडयो हांगा येवपाक शकना. आनी हांगा जे बिजनेसीस जे आसा, खास करून हांगा वेगवेगळी शॉपां आशिल्लीं, रेस्टॉरंट आसा, जीम आसा, कारण आमी बाजूलो जिमाच्या भायर आसा, आनी ते सगळीं चडशीं शॉपां आनी रेस्टॉरंट्स बंद पडल्या ह्या कामा खातीर. आनी ते तांकां खरें म्हळ्यार बरोच लॉस जाला. आनी त्या शिवाय हांगा धुल्ल इतलो उडटा की हांगा लोक गिरायकूय हांगा येवपाक सोदना. रेस्टॉरंटां तर सामकी कंप्लिटली ठप्प जाल्या. एक अशे तरेचें काम हांगा जोरान चालू आसा पळय. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर 2 जीव ऑलरेडी वगडायल्या गोंयान, पणजे. आनीक अशे तरेचें काम जें सिवरेजीचें काम चालू आसा तातूंत भितर मोटरसायकल घालून एक यंग भुरगो एक्सपायर जाल्लो कांय तेंपा पयलीं, आनी ताजे नंतर खूब बोवाळ जाल्लो आनी ताचेर हायकोर्टानूय बीन ताचेर स्ट्रिक्चर्स पास केल्ली आनी तांकां सांगिल्लें की तुमी प्रॉपर बॅरिकेड घाला, थंय सायनेज आसपाक जाय, थंय लायट आसपाक जाय. सो अश्यो कितल्योश्योच गोश्टी मेजर्स घेवपा खातीर सांगिल्लीं. पूण आतां जर पळयत जाल्यार खंयच ह्यो तरेच्यो कसलेच मेजर्स हांगा घेतले दिश्टी पडना आनी हे सगळे तरेचे उपाय सगळे कांयच जायना. अशें तुमी हांगा पळयतले येदो व्हडलो हांगा फोंडारो मारला आनी चारी वटेन ओपन आसा. रातचें तर हांगा कोणाक कांय कळपाचेंच ना. अशे तरेचे आनी कितलेशेच सिवरेजीचे कामां हांगा चालू आसा आनी खंयच लायट ना आनी खंयच बॅरिकेडूय सारकी प्रॉपर ना. सो आनीकूय एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा आनी आतां आमी तातूंतल्यान कसलोच लेसन अजून घेवना अशें दिसता. आतां हांव आसा 18 जून रोडाचेर आनी 18 जून रोड हो खूब इम्पॉर्टंट रोड पणजे खातीर. आनी आतां आमी हांगा पळयता की हांगा गटराचें काम चालू आसा. एक सिस्टम आसा तो ऑलरेडी 18 जून रोडाचो अर्दो भाग कट केल्लो आसा आनी रस्तो सद्या बंद आसा. आनी ताजे नंतर हाजे फुडें हें काम जाले नंतर हो फुडलो रस्तो आसा तो पडपाचो आसा. सो हें हाका बरोच टायम वचपाक आसा, कारण हें जे काम कंप्लीट जावपाक जाय आनी तें कंप्लीट जाले जातकीर हो रस्तो बंद करून हांगा एक लेन सुरू जातली आनी ताजे नंतर ही लेन पडटले. सो अशे तरेचें हें मेजर काम आसा हांगा जस्ट ऑपोजीट सुशिला बिल्डींग. आनी हो बेजिकली मेन म्हणजे हांची स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज आसा ती हांगा करपाचें काम चालू आसा. आतां आमी 18 जून रोडा वयल्यान वता आनी तुमी पळयतले सगळे कडेन हांगा काम चालू आसा, जोरान काम चालू आसा. हो जो रस्तो आसा तो अजून कंप्लीट जावंकच ना. हाका खूब काम आसा.
कॉन्क्रीट घालपाचें उरलां, त्या शिवाय बाकीचे सायडीची पेवर्स उरलां. अशें 18 जून रोडाचेर सगळे कडेन खणिल्लें दिश्टी पडटा. सगळे कडेन कितें ना कितें काम चालू आसा. पळय हांगा जिंता हावजा सायडीन सगळे वटेन व्हडले व्हडले फोंड मारिल्ले आहा. एटीन जून रोड हो पणजेचो कमर्शियल रोड. हांगा सगळे कमर्शियल एक्टिविटीज भरपूर जाता. ट्युरिस्ट येता, भरपूर ट्युरिस्ट येताले हाजे पयलीं. पूण आतां ह्या कामा खातीर आनी हे सगळे जे कितें चालू आसा स्मार्ट सिटीची कामां ताजे खातीर ट्युरिस्टूय येवपाचे कमी जाल्या आनी गाडीच वचपाक शकना अशी परिस्थिती 18 जुलयाक जाल्ली आसा. 18 जून रोडाचो हो जो ही जी एरिया आसा बॉम्बे बाजार आनी हो कंप्लीट भाग हो सामको इनफेमस आसा बुडपा खातीर. एवरी इयर हो फूल स्ट्रेच आसा. तो मातसो पावस पडलो की बुडटा आनी सगळे शॉपांनी उदक वता अशे तरेची परिस्थिती आसा. आनी आतां आमी पळयतले हांगा जो एक गटर तांकां मेळ्ळा अशे 5-6 मेजर गटर सिस्टम आशिल्ली पोर्चुगीज टायमा वयली जी 1.5 मिटर खोल आशिल्लो. आनी पूण दुर्दैवान कितें जालें इतले वर्सां ताजे मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान ते हे चडशे गटर आहा ते पुरवून गेल्ले आनी ताजे खातीर हे बुडपाचें प्रमाण हालीं वाडिल्लें. आतां स्मार्ट सिटी वाले म्हणटात की ते आमी गटर सारके करता. हांगा एक ताणें असो एक तरेचो ओपन केल्लो आसा पूण ताजे भितरल्यान तुमी पळयतले हांगा भितरल्यान पायपां गेल्या. तो गटरूय ब्लॉक केल्ले आसा आनी हाजे फुड्याय सगळे कडेन खंय 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 गटर ब्लॉक जाला ते कळपाक कांय मार्ग ना. सो ही हो जो ओल्ड गटर सिस्टम आसा ती कितली इफेक्टीव आसतली आमी सांगपाक शकना. आनी ह्या वर्सा परत 18 जून रोड बुडटलो काय ना हें आमकां पळोवचें पडटलें. कारण पयर एकदां पावस आयिल्लो तेन्ना ऑलरेडी आमी ताजो एक झलक घेतल्या कंप्लीट हांगा बुडिल्लें. सो आतां पावसान जेन्ना कंटिन्युअस पावस लागतलो तेन्ना 18 जून रोडाचें कितें जातलें आनी ह्या भागाचें खास करून कितें जातलें तें पळोवपा खातीर पणजेकार सामके उत्सूक आसा. आनी होपफुली ह्या खेपे हो बुडपाचें प्रमाण कमी जातलें अशी आमी आशा करया. स्मार्ट सिटी वाल्यांक मातशी लेट शाणेपणां आयलीं कारण खरें म्हणजे स्मार्ट सिटीचें काम सुरू जावचे पयलीं हांगची जी ड्रेनेज सिस्टम आसा ती पयलीं करपाक जाय आशिल्ली आनी मागीर बाकीचे स्मार्ट रोड आनी बाकीच्यो गोश्टी करपाक जाय आशिल्ल्यो. पूण आयज अशें जालां की सगळे रोड करून जाले आनी तांकां आतां याद जाली की बाबा ही पयलींची ओल्ड गटर सिस्टम आशिल्ली ती इम्पॉर्टंट आसा. आतां ते हळू हळू करून तांच्यांनी आतां पळय वचपाक सुरू केल्या. पयर जेन्ना पावस आयलो आनी बुडलें तेन्ना तांकां कळ्ळें आतां पळय ही एक क्रॉस गटर सिस्टम आनी पणजेची अशी पयलीं 50-100 वर्सां पयलींची गटर सिस्टम आशिल्ली ती इतली परफेक्ट आशिल्ली की एक पॅरलल सगळ्या सारकी गटर्स केल्ले रोडाच्या आनी डायरेक्ट वचून ते मांडवी न्हंयक वचून मेळटाले आनी त्या शिवाय आनी कशी क्रॉस सिस्टम आशिल्ली. सो हो एक असोच एक क्रॉस रोड आसा गटर आसा जो 18 जून रोडाचेर आसा. सो हें आतां निवळ करपाचें काम तांच्यांनी आतांच हातांत घेतलां. सो कितली काम कंप्लीट जातलें आनी ताजो इफेक्ट कितलो जातलो तो आमकां आनी फुडल्या म्हयन्याक कळटलो. आतां आमी आसा चर्च स्क्वेरान आनी हो रोड हिंदू फार्मासी रोड आसा. ह्या रोडाचेर आतां काम अजून चालू आसा. खूब तेंपालो काम चालू आसा आनी खास करून पळय हो रोड सुरू जाता थंयच येदो व्हडलो फोंड आसा आनी हांगा कसलीय बॅरिकेड ना, हांगा लायटींग ना, कांयच ना. इतलें डेंजरस आसा की सद्याक पणजे स्मार्ट सिटी पणजे भितर गाडी चलोवप आनी खास करून बायक चलोवप हें एक सामकें दिव्यातल्यान वचप अशें जालां परिस्थिती. केन्ना खंयच्या फोंडान पडत सांगपाक शकना. आनी इवन जे चलत वचपी आसा तांचे खातीर सुद्दां इतलें डेंजरस आसा कारण सगळे कडेन फोंडकुलां सगळे कडेन अशे तरेचे डेंजरस अशे एरियाज आसा आनी ताका कसलेंच मार्कींग केल्लें ना, बॅरिकेड केल्ली ना. हो तर सामको डेंजरस असो फोंड आसा, रस्त्याच्या मध्योमद आसा. सो कोणूय हातूंत रातचो तर हांगा कितले जाण पडपाक शकता अशी परिस्थिती आसा. आनी हांच्यान पळय हांगा फुड्या सरयो भायर सरिल्ले आसा. थंय पडलो जाल्यार तितून तोपूनय मारपाक शकता. आनी कसलीच तरेचे प्रिकॉशन आमच्या ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान घेवना आनी स्मार्ट सिटी वाल्यांनी घेवना अशी परिस्थिती आसा. लोक गाडयो कशे तरी काडटा खंयच्यान काचेंतल्यान भितरल्यान काडटा. सो
असो ह्या रस्त्याची अशीच परिस्थिती आसा जो हिंदू फार्मासी कडेन रोड वता. सो अशे तरेची परिस्थिती सगळ्याकच आसा. सो हें इतले बेगीन हाजें काम कंप्लीट जातलें अशें म्हाका दिसना. हें स्मार्ट सिटीचें काम आतां जेन्ना आमी हांगा बायट घेतली आनी हांवें दाखोवन दिलें की हांगा कसलीच बॅरिकेड ना, येदो व्हडलो फोन 2-3 मिटरचो फोन आसा, त्या फोना भितर कोण मरपाक शकता. हे आमी जेन्ना व्हिडिओ काडलो तेन्ना घडाघड पळय कॉन्ट्रॅक्टराचे लोक मनीस आयले आनी पळय आतां थंय बॅरिकेड घालता. सो ही परिस्थिती आसा आमची स्मार्ट सिटीची. तांकां पळोवपी कोण ना, हांगा तांचेर लक्ष दिवपी कोण ना. कंप्लिटली हाका बेवारशी केल्ली आसा आमची स्मार्ट सिटी. कोण इंजिनियर ना हांगा, कोण ऑफिसर ना जे पळोवपा बाबा हांगा काम चलता काय ना तें. जेन्ना हायकोर्टाचो जज येवपा आशिल्ले तेन्ना व्हडलो बोवाळ जालो, सगळे कडेन सामकें बॅरिकेड हें तें सगळें केलें. आनी जेन्ना हायकोर्टाचे जजीस येवन गेले तेन्ना आशिल्ली तशी परती एरिया म्हाज्या मागल्या, आशिल्ली तशी परिस्थिती जैसे ते परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी ही तुमकां दिश्टी पडटलें पळय आतां हें अशें काम चल्लां. आमी कोण तरी व्हिडिओ काडटकीर मागीर येवन थंय बेश्टें बॅरिकेड लावपाचें नाटक चल्लां. सो हाजो अर्थ कितें आसा, हाजो अर्थ कोणाकूच कांय पडून गेलें ना, कांय सिस्टम ना आनी खंयचो ऑफिसर येवन हांगा कोण चॅक करना, अशी परिस्थिती ह्या स्मार्ट सिटीची आसा. हें हांगा सायडीन आसा ते चर्ची कडचें गार्डन आसा, फेमस गार्डन पणजेचें. आनी ताका तेकून हो जो एक एरिया आसा ज्या जाग्याचेर गणपती पुजतात, कार्नवाल जाता, वेगवेगळे कार्यक्रम जाता, त्या एरियेची परिस्थिती कितें जावन पडयल्या ती पळयात. हे कंप्लिटली डंप यार्ड जाल्लो आसा आनी हांगा सगळी काडून इतले सगळे डॅब्रीज हाडून घातल्या, सगळे तरेची वेगवेगळे मटेरियल घातला आनी सगळी कंप्लीट हांगा बुरशेपणां करून दवरल्या. कंप्लीट एरिया वाट लावन उडयल्या. आतां आमी आयल्या डॉक्टर बोरकार रोडाचेर आनी डॉक्टर बोरकार रोडाचेर हें पळय हांगा काम चालू आसा. हांगा पयर जेन्ना पावस पडिल्लो तेन्ना सगळ्यांत चड प्रॉब्लेम हांगा जाल्लो, कारण हांगा ही जी फुटपाथ आसा ती फुटपाथ कंप्लीट सकयल बशिल्ली आनी सगळें भितर गेल्लें आनी बरो बोवाळ जालो आनी कितलेशेच लोक येवन हांगा ताजे आमी न्यूजय जाल्ल्यो सगळ्यो. सो जाल्लें कितें, हांगा हो जो चेंबर आसा तो चेंबरच हांगा आशिल्लो आनी उदक सगळो फ्लो आयलो आनी सगळी जमीन हांगा खसली. सो ताजे नंतर तांच्यांनी आमी एमर्जन्सी बेजीसेर हांगा कॉन्क्रीट घालून हें आतां केलां. पूण आतां कितले पर्यंत तें काम सारकें जालां तें फुडल्या पावसाक कळटलें. हो आसा डॉक्टर बोरकार रोड, मागीर फुडें आयल्या आनी हें हांगा सगळें गटाराचें काम चालू आसा अजून. वेगवेगळ्या जाग्याचेर फोडलां. त्या शिवाय सिवरेजीचें काम चालू आसा. हें गटाराचें काम खास करून एक्चुली सगळ्यांत पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें, पूण तें आतां लास्ट आमी मिनीट पावसाचे पयलीं सगळें काम जातकीच हें गटार क्लीन करपाचें आनी डीप करपाचें काम स्मार्ट सिटीन हातांत घेतलां. फाटले वर आमी पणजे भोंवले, खास करून सांतिनेज एरिया पळयली, 18 जून रोड पळयलो, डॉक्टर बोरकार रोड पळयलो आनी हांगा आमी पळयलें की काम कांय कडेन खूब मेजर काम उरलां अजून आनी मोठे मोठे फोंड मारिल्ले आसा, थंय कांय प्रिकॉशन घेतलेली दिसना. सो अशें तरेन धुल्लूय सगळे कडेन सांबाळाचें मांडिल्लें आसा. सो अशे तरेचे हे प्रॉब्लेम तयार आसा, जायते आसा पणजे. आनी 31 मे पर्यंत हें काम तयार जातलें काय ना हाजो मुखार एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. तुमी दोळ्यांनी पळयलां कितें कितें काम उरलां, तुमी सरया 31 मेक हें काम जावपाक शकता काय ना तें. हांव कॅमेरामॅन यश आडोरकारा बरोबर निरज नायक, गोमंतक TV खातीर.